आज दुपारी 3:30 वाजता निवडणुका जाहीर होणार आहेत. भाजपची कशी तयारी आहे आणि उमेदवारी केव्हा डिक्लेअर होईल सगळ्यांची? सगळ्या बाकीच्या पक्षांचे उमेदवार डिक्लेअर व्हायला लागलेत, फक्त भाजप एक शिल्लक आहे. निवडणुकीची तयारी पूर्णतः आज आपण निवडणुकीच्या कार्यालयामध्ये आपण असं, त्यामुळे नक्कीच म्हाका दिसता आम्ही निवडणूक कार्यालय ऑलरेडी सुरुवात केला आणि निवडणुकीची तयारी खूप मोठ्या प्रमाणात लागलेली आसा. मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सज्ज झाले आसा. इलेक्शन तिकेट डिक्लेअर करप हे आमचे पार्लमेंटरी बोर्ड करता. जशे म्हाका दिसता नॉमिनेशनचे डेटी डिक्लेअर जाल्यो जाता तितके बेगिनात बेगीन तिकेटी ज्यो आसा ते दिल्लीच्यान डिक्लेअर केल्यो वयतल्यो. तर खुबशे कडेन तुमचे भायल्याचे म्हणजे भायल्यान येयल्ले आहा आमदार त्या जाग्यांचेर ओरिजिनल कार्यकर्ते बेजारिल्ले आहा. तर कशें कितें काही कॉम्प्लिकेशन तयार होणार? ज्या ज्या ठिकाणी आमचे कार्यकर्ते जुने आसा त्यांना सगळ्यांक विश्वासान घेऊनच तिकेटी डिक्लेअर केले वयतले. कोणाकूच म्हणजे कोणाचेर अन्याय जावचो ना हाची आमी खबरदारी घेता. थोडे भुरगे ऑनलायन एग्जाम आसता तेजेर ते पळय, फक्त थर्ड इयरचे भुरगे जे आहा पळय न्ही, कंटिन्युअसली ऑनलायन एग्जामी खातीर डिमांड करता. युनिवर्सिटीन तो सर्क्युलर काडला की ऑनलायन एग्जाम नाका, तेंच्यांनी ऑफलायन घेवची म्हणून. हांव पर्सनली वायस चान्सलरा कडेन उलयलो आनी DAG कडेन उलयलो. तांचो प्रॉब्लेम एकूच आसा, हांव लक्षांत घेवपाक जाय. भुरग्यांच्या भविश्या खातीर सांगता की ज्या थर्ड इयरची एग्जाम ऑनलायन घेतल्या उपरांत ती थर्ड इयरची मार्कलिस्ट किंवा डिग्री सर्टिफिकेट एका प्रायवेट कंपनीन खूब व्हॅल्यू उरना आनी त्या खातीर तांकां प्रायवेट कंपनीत नोकरी मेळपा खातीरय बी खूब मोठ्या प्रमाणात फाटले फावटी तांकां जाला तांकां प्रॉब्लेम क्रिएट जाल्ले आसा. त्या खातीर खुबश्या कंपनींनी बी सांगलें की युनिवर्सिटी कडेन तेंचें डिस्कशन जालें, युनिवर्सिटीच्या कावन्सिलाचें डिस्कशन जालें. इवन दो फॉर द PG कोर्स पोस्ट ग्रॅज्युएशन केन्ना जेन्ना वयतात तेन्नाय तांकां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. हें कितें आमकां जाय म्हणून न्ही, भुरग्यांचो फुडार बरो जावचो, भुरग्यांचें भविश्य बरें जावचें म्हणून युनिवर्सिटीन घेतलेलो निर्णय आसा. हांव युनिवर्सिटीक ह्या संदर्भात उलयलां, त्या खातीर तेंच्यांनी सारसा तेंची एसोसिएशन बाकीच्या सगळ्यांक आनी म्हाका दिसता तेंच्या भविश्याच्या नुसार ती एग्जाम ऑफलायन जावप. कारण ऑनलायन एग्जामीच्या वेळार फर्स्ट इयर सेकंड इयर गोष्ट वेगळी उरता, पण थर्ड इयरची जरी एग्जाम आहा पळय ती त्यांच्या फ्युचराच्या नुसार योग्य आसा. कोविडचे केसेस आज मिटींग आमच्या इलेक्शनची तयारीची मिटींग सुरवात आसा. बाकीचे आमचे जे इलेक्शन म्हणून मॅनेजमेंटा खातीर जे येतात ते कोविडच्या केसेस वाढत आहेत. काल तुम्ही निर्बंधही घातले. तुमचा प्रचार कसा असणार? भाजपचा प्रचार कसा असणार?